नमस्कार. आम्ही आज सध्या म्हापसा ह्या शहरात आणि म्हापसा ह्या शहरान तुमकां सगळीकडे दिसण्यात येता की हेर वाठारांत सगळ्या म्हापशान जो गार्बेज हा तो गार्बेजचो जो ढीग हा तो सगळीकडे पसरलेलो आसा. गार्बेज कलेक्शन ज्या तरेन रितसर गार्बेज कलेक्शन जावंक जाय आसलें त्या तरेन म्हापसा ह्या वाठारान गार्बेज कलेक्शन जायना अशें दिसण्यात येता म्हापशान की कमीत कमी कितलेशेच म्हयने जाले हेचें कलेक्शन जायना. नेमकें कारण कितें ह्या गार्बेजचें कलेक्शन जायना? म्हापशेचें गार्बेज म्हटलें जाल्यार आमकां सगळे कडेन गार्बेज दिसण्यात येता. तो जागो जावन आसा दुलेरान म्हणा, मड्डार म्हणा व तशेंच म्हापसा मार्केटान म्हणा, ह्या ओल्ड जे हॉस्पिटल आसले म्हापशेचे थंयसर म्हणा सगळे कडेन जंय म्हणी गार्बेज ढीग दिसण्यात येता. जे कलेक्शन आहा ते रितसर तेजें कलेक्शन जायना. जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करया काही लोकल जे आहा म्हापशेचे नागरीक त्यांचे कडेन की रितसर जे कलेक्शन जावंक जाय आसलें ते कलेक्शन कित्याक खातीर जायना पळय. अशीच आपली तुमकां आमी परत परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकार पॉन न्यूज चॅनल. येता त्या वाठाराचेर सगळ्यात वाठार म्हटल्यार जाता की ब्लॅक स्पॉट आसात आनी सायडीक एवरी डे टू डे डंपिंग जायत वयता. तो प्रमाण असो इतलो वाडला की थंयसर डे टू डे कलेक्शनूय जायना. एक्चुली आउटसोर्स केल्ली जी सिस्टम आमी केल्ली न्हू, सादारण म्हाका दिसता एक वर्स 3 म्हयने कितें तरी आउटसोर्सिंग आमी केल्लें 22 एजन्सीक दिल्लें. तेजें काम एकदम सुरळीतपणे आनी वेवस्थीत जातालें. वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 10 हे ट्रायल बेसिसाचेर घेतलेले. पण कांय कारणां खातीर तें एक्सटेन्शन तेंच्यांनी करूंक ना आनी जेन्ना म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफाक खबर आसता की अमको टेंडर अमक्या म्हयन्याक सोंपता जाल्यार तेंच्यांनी जाणा आसतना की DMA कडसून अप्रुवल लागता आनी ह्या गोश्टीक एक 2 तरी म्हयने लागता. खंयचेय टेंडर आसूं, गार्बेजाचें आसूं नाजाल्यार बाकीच्या कितें कामाचें आसूं, हेंच्यांनी काम सुरू करपाक जाय 2-3 म्हयन्या पयलीं. खंयचोय टेंडर डॉक्युमेंट रेडी करपाक. आमच्या आतां म्युनिसिपालिटीन आनी आमचे जे कावन्सिलर आसा, चीफ ऑफिसर तांकां संवय जाल्या सामके गळ्या पर्यंत पावसर रावपाचें आनी मागीर ही परिस्थिती अशी जाता. पयलीं बेणकरान VCP आसलो तेणें आनी हांवें कितले ट्राय केले की आउटसोर्स करपाक. कित्याक काडिना शॉर्ट टेंडर आनी आउटसोर्स करून गार्बेज उखलूंक लायना. हो मुद्दो तुमी CP कडेन मांडलो. CPन कितें सांगलो ह्या बद्दल? पयलींची जी CP आसली तिच्या वांगडा आमकां ती सगळ्यांचे एडवायस घेताली नाजाल्यार ओपिनियन घेताली आनी एक वर्किंग रिलेशनशीप जे 20 कावन्सिलर आसा तेंच्या मदीं बरें आसलें. पण आतां सद्याची CP म्हाका दिसता तिका समजना का तिका आयकपाचें ना, कित्याक असो पॉझिटीव अप्रोच तरी आमकां दिसना. पण आतां ती नवीन म्हाका दिसता 15 दिसूच जाले तिका हेजेर बसून. सो तिका हांव मागता की तिणें मातशें बाकीच्यांचें सजेशन घेवचें. युनिलॅटरल डिसिजन घेवन कसली ऑर्डरी काडटा पळय चीफ ऑफिसर तेजेर लक्ष दिवचें. कित्याक आमकां खबर ना खंयचे दीस आमच्या वॉर्डान गाडयो येता आनी लेबर येता. आता काल आमी पळयला एकता नगरान जे गार्बेज इतले डंपिंग केल्ले आनी थंय कोण अज्ञात व्यक्तीन कोणे तरी उजो घातलो. त्या कारणाक लागून आतां खंय तरी कलेक्शन जातलें अशें दिसता की न्ही? म्हाका दिसता चीफ ऑफिसरान काल एक इन्स्ट्रक्शन दिला. कित्याक आशिर्वाद कुर्जेकर, हांव आनी नूतन बिचोलकर आमकां ते लागीं पडटा म्हणून तिगूय जाण आमी स्पॉटार काल उजो लायल्याक आसले. पयलीं म्हणजे उजो कोण लायता पळय तेजे अगेन्स्ट पुलीस कंप्लेन करूंक जाय, कित्याक हे सामकें डेंजरस. पण आतां सिच्युएशन अशी आसा की गार्बेजाचेर ढीग जाल्या मनशाच्या वयर म्हणल्यार कोणूय फ्रस्ट्रेशनान आतां असोच करतलो. कितलीं वर्सां आनी हितून त्या वासान आनी ते घाणपण दीस. थंय आतां शिवाजीचो पुतळो कोणें तरी बांदलेलो आनी तो इशू लास्ट टायम येयल्लो की ओवरनायट शिवाजीचो पुतळो येता. शिवाजीक आतां डेली गार्बेज दिसता. हे जे आतां निवडून येयल्यात पळय आनी रुलींग कावन्सिलान आहा तांकां आतां शिवाजीचें वायट दिसना. ताका डेली ती गार्बेज दिसता येता वयता थंयसून ती. हे शिवाजीक भायर घालपाचे, पुतळे बांदपाचे हे फक्त नाटक सगळे. एक्चुअल काम करपाक तांकां इंट्रस्ट ना. आनी माझे नाव सुजय दिगंबर असोटीकार, हांव म्हापशाचो. तुमी आतां पयले आसतले 8-10-12 दिसाचे हितून की ह्या म्हापशा शहरान गार्बेज ही कशी ही तुमकां आनी कचरो हो कसो पडलेलो आहा तुमकां. आयज तुमकां सादें उदक सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांव मातसो हे गेलो त्या वाटेन हांव वयतना पयलो आयला उडयल्लो आसा. हो आतां बिल्डिंगेचो कचरो सगळ्यांचो म्हणजे जो म्हापशाकारांचो आसा. धुळेरान आमचो हाल धुले फेर पायता तितून सगळो हो धुळेरान आमचो कचरो. हो कचरो आतां बिल्डिंगेचो म्युनिसिपल आमच्या म्हापशा शहराचो तसोच खोल्ले, सिमेंट, तारीगडे, तुम्ही पयसा कारसवाडा अनेक ठिकाणी. आनी तुमी आतां हांगाच मदीं कारसो पयले आसतले ते शायपा देवळा कडेन थंय वचून कितलो गार्बेज ते तेंच्यांनी भाजी मार्केट घातला, मिनी मार्केट घातला, थंयचो गार्बेज हो सगळो. आनी हांगाच अशी दुर्गंधी पडलेली आहा की सांगपाचीच न्हू की हांगा रावपाक वचून हांगासर हेका बशी लागून हांगा आमचे
पॅसेंजर रावतात तांकां वचून हांगा रावपाक टायम ना बस स्टँड नात हांगासर पण ते लोक आतां हांगासून जेवता वयता पळय तांकां बी आतां वास घेवचो सोदूंक जायना म्हापशेचे हांकां फक्त कितें म्हाका तर दिसता इलेक्टेड मेंबर जे आमचे आसात हांकां पडलेला फक्त पयसो म्हापशाचें कांयच पडलें ना आनी सांगपाचें म्हाका आतां एक अशें दिसता की आयज आमच्या म्हापशा शहरांत 20 नगरसेवक केल्ले आसात पण 20 नगरसेवकाची आमची गरज कितें आसा म्हत्वाचो प्रश्न हो की 20 नगरसेवक जर आमचे 2000 लोक जे आमचे एका वाड्या वयले लोकांचे ते आसून 10 200 100 150 इतली घरां ह्या घराचो कचरो उचलूंक जायना आनी 20 नगरसेवक 13 आसले 13चे 15 आयज 20 केले पण 20 नगरसेवका कडेन हे इतकें जायना आयज जेंच्यानी हे आतां आमचे तुमी पयले आसतले की कचऱ्याक लागून स्मार्ट सिटीक लागून हे आतां भायर आमचे प्रदेश देवरो करता मिनिस्टर पण हांकां अजून खबर ना की त्या टायमार गेल्या 5 वर्सांत तेणी तीच केलें आयज तोच जाता हे केल्ले आहा हे डम्पिंग एरिया ही ही डंपिंग एरिया न्हू पण आनी दुसरो बिल्डिंग कितें गार्बेज आसा तो काडटा कचरो काडटा तो हांगा डंप केल्लो आसा हर एक जाग्यार तुमी की म्हाका दिसता ही शेतां पुरोवपाचें काम आहा काय कित्याक ते जागो हे करपाक आहा डेव्हलप करपाचो प्रयत्न आसा नेमके कितें दिसता की इतली गार्बेज आतां डंप जाल्ली आसा हेजें कलेक्शन कित्या खातीर जायना काय म्हाका दिसता ते म्हणटा म्हाका दिसता म्युन्सिपल तांकां पगार दिनासतले किंवा तांकां कितें दबाव अशें दवरतात तुमी आतां पयलें आसतलें की शुक्रार बाजार तुमी वचून पयशात जाल्यार गार्बेज रातचे ते 9 येतात आनी कचरो भरून व्हरतात तरी आसतना म्हापशा मार्केटान वचून 9-12 जाले वचून तो कचरो उखलून व्हरनात पण कामदार इतके आसात तर कामदार भरून कित्याक घेयनात म्हापशाच्या हेतून पळोवंक गेल्यार जर 30,000 आमची पब्लीक आसा वोटर्स 30,000 वोटिंगाच्या हेतून 30,000 कामदार कित्याक जाय इतके हे हांकां जे आतां ते मानधन मेळटात ते आपल्याक घेयनात काय म्हयन्याच्या म्हयन्याक आतां हे कलेक्शन केन्ना जातलें अशें दिसता आतां हे आतां आमी म्हापशाकार उठोवंक जाय तेन्ना जातलें हे नाजाल्यार हो सगळो आमकां उठोवन हे गार्बेज सगळी व्हरून जाय जांचे चेअरपर्सनाच्या दारार रोडचे पडटले नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीच्या दारार रोडचे पडटले आमकां आमचे आमी 2 दीस जाले आमचो कसो तांचे फाटल्याच्यान व्हरोंक नासलो